सर्व स्पो तुमचे सोबे असो. तुमच्या आई सोबे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आपल्या शिस्ता लागी म्हणा लागलो, म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजांत रिगाचो ना. बघात, जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर खटपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा बरी. पावस वतलो, आवड सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें, तरी तें कसलून पडूंक ना, कित्याक ताची बुन्याद खटपार घाल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एक हेड्डा बरी. पावस वतलो, आवड सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कसलून पडलें. अशें सगळें सत्यनाश जालें. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. बाळूच्या ते मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, एक ल्हानशें क्विज तुमकां. बायबलांत दोगा बिल्डरांची नांवां सांगा. बायबलांत देवचे दोग बिल्डर. उडास करा वेगी आसात गे असो पुरो न्ही. एकल्याचे सांगा, दोगांचे नाका. एकलो कोणी एकलो बिल्डर. नोयेचें नांव आयकलां गे. काल बांदलें जाणें. हां, इतलें व्हडलें आर्क बांदलो तें नांव उडासना तुमकां. आनी एक आं सलमाव राय. पळया, दोग व्हडले बिल्डर पर्नेसोल्ल्यांतले. तांणी एकल्यान आर्क बांदलें व्हडलें सयत आनी एकल्यान व्हडलें देवाळ बांदलें. देवाक व्हडलें तेंपल बांदलें. पूण एक उडास धरूंक जाय. ते दोनी तांणी बांदच्या पयलें तांणी देवाच्या उतराचेर तांचे जिविताची बुन्याद घाल्ली. नोयेन ताकाच जाय म्हण बांदूं ना. कित्याक न्हिदून आसल्या वेळार हांव हें बांदता म्हणून सुरू करूं ना जालें. अजांक बरो सलमाव जाल्यार आपणाक जाय म्हणून ताणें तेंपल बांदलें न्ही. देवाच्या उतराच्या आदाराचेर तांणी हें बांदूंक धरलें. तें बैली बांदता. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें दोगा बांदप्या विशयान, बिल्डरा विशयान. एकलो कडपाचेर बुन्याद घालून ताचें जिवीत ताचें बिल्डींग तें घर बांदता आनी एकलो रेंवेर बुन्याद घालून तें बांदूंक सुरू करता. आनी आमी हांगासर अशें कोणी रेंवेर बांदूंक सोदिना आनी आमी रेंवेर बांदूंक येना. आमी न्हीद जावन जेजू म्हणल्या कडपाचेर आमच्या जिविताची बुन्याद घालून आमी बांदूंक प्रयत्न केला. हें सत. पूण कितें जाता, थोडे फावटी कडपाचेर आमची बुन्याद आसल्यार आमी तें घर बांदून बांदून येता आसतना आमी जायत तेंचे ताळे आयकता, दुसऱ्यांची उतरां आयकता. चिंतया, एकलो एक बरें घर बांदता. 2 माळयांचें ताणें घर बांदलें. पुरा जावन फावंडेशन जावन आनी कितें जावन 2 माळयांचें घर बांदूंक ताणें सुरू केलें. त्या वेळार ताचे इश्ट येतात आनी म्हणटात, ना हें इल्लें सोमाना, तुवें आनिल्लें तिसल्यान करशिल्लें बरें आहलें म्हणून. आनी एकलो म्हणटा 2च माळी गे, आनी एक घाल. आनी एकलो म्हणटा 3 पावना 4 घाल. आमी केदाळ येता तुमगेर पार्टी करूंक आनी कितें करूंक. त्या वेळार आमकां एक जागो जाय वयर. अशें जायते जाण सांगूनच आसतात. जर तूं हुशार नाय, तूं कितें करताय? हांव म्हज्या फ्रेंडान सांगलां म्हणून हांव सांगता इंजिनियराक, हळे तें पावना, आमी आनी एक माळी घालया. इंजिनियर म्हणटा जायना, तुजी बुन्याद इतलीच आसची. आनी एक माळी घालूंक वेशी जाल्यार तुजी बुन्याद हांव गॅरंटी दिना.
म्हळ्यार आमी बुन्याद घाल्या आमच्या 2 मळ्ळेक मात्र 3 मळ्ळी 4 मळ्ळी बांदूंक जायना. हो म्हणटा ना हांव म्हाका बांदचेच. इंजिनियर म्हणटा जायत बांद. कितें जाता थोडा ते पुरत बरें दिसत सक्कड म्हणटलें बरें जालें. पूण सांगलें इश्ट तुजें बिल्डींग पडलें जाल्यार तें येनात. अशें आमच्या जिवितांत जाता. आमी सुरू करता आसतना देवाच्या उतराचेर बुन्याद घालून आमचें जिवीत बांदूंक सुरू केलां. पूण दीस वेता आसतना आमी देवाच्या उतराक चड कान दिवचे प्रास संवसाराच्या उतरांक उल्याक संवसार कितें सांगता तें आयकून आमी आनीकी दुसऱ्या कुशीर बांदूंक सुरू करता. आमचें बिल्डींग कडपाचेर आसलें मालवंक सुरू जाता. आनी अशें जाल्ले वेळार आमच्या जिविताची नास जाता. न्ही फकत रेवेर बांदल्यार कडपार बांदल्यार आमचें जिवीत काही शाश्वत उरता म्हूण सांगूंक कश्ट जाता. कित्याक म्हळ्यार आमी बुन्याद घाले वय पूण बांदता आसतना आमी दुसऱ्यांचें आयकून आनी कोणाचें आयकून देवाचेर पातयेवचें उणें करन मनशांचेर आनी कोणाचेर पातयेवन जिवंक आमी सुरू केलां. देखून आमचें बुन्याद सारकी आसा जाल्यार बांदप वांकडे वांकडे वेते आसता. हाका निदर्शन दिता. पोरन्यासुल्ल्यांत कायन आनी आबेल सुरवेर खंय सरी बरोवंक ना कायन पाड म्हणून दोगी जाण तांचें जिवीत देवा सांगाता बांदूंक आशिल्लें. देखून दोगांयनी असो एक गुर्त जावन बली भेटयली. एकल्यान शेळी दिली आनी एकल्यान ताच्या तोटांतली रांदोळी दिली. आनी देवान आबेलाची बली स्विकार केली पूण कायनाची स्विकार करूंक ना. आतां हे दोळ पर्यंत तरके आसले सक्कड समा आसले. पूण केदळ आबेलाची बली देवान स्विकार केली म्हण कायनाक बगलें. कायनान फाटीं बसून चिंतेचें आसलें म्हजें जावन कितें सूख जाल्या हांवें खंयसर सूख केल्या कित्याक देवान म्हाका स्विकार करूंक ना म्हण ताणें बसून चिंतेचें आसलें. तें सोड न्हू ताका कित्याक देवानी केलें म्हणून ताका नास केलें. पळय दोगांयची बुन्याद सारकी आसली. सूख ना देवाचें आराधन करूंक देवा सांगाता जिवंक दोगांयकी आशा आसली. पूण बुन्याद घाल्या मात्र पूण उपरांत हो मनीस ताची बुन्याद एक कडेन आसून बांदूंक दुसरे कडेन चिंता. तुमी पळया साऊल राय पयलो राय इज्रायल असो देवान ताका एक कडेन झुजाक धाडलो. एका गांवांक झुजाक धाडलो आनी म्हळें वेच्या पयलें ताका सांगलें तूं झुजान जिखतलोय तें गॅरंटी आसा. पूण एक काम तूं उडासात दवरूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार थंय गेल्या उपरांत सक्कड नाश कर तुवें फाटीं येवंक जाय. मनशांक मात्र न्ही जानवरांक आनी थंयसर कितें आसा तें सगळें तुवें नाश करूंक जाय आनी तुवें फाटीं येवंक जाय. पळय साऊल देवाचेर पातयेवन गेल्लो. देवाच्या उतराचेर पातयेवन गेल्लो. देवान सांगलें तुका जीक हांव दितां. देखून म्हणल्या तशें म्हणल्या खातीर देवाचेर पातयेवन ताचें जिवीत बांदून तो मुखार गेलो. झूज केलें. झूज जाल्या उपरांत सगळें संहार केल्या उपरांत ताका बऱ्यो पुश्टी गायो आनी पाडे दिसतात आनी तो म्हणटा हें म्हज्या देवाक हांव बलिदान पेटोवंक व्हरून येता. आनी तो त्या पाड्यांक घेवन गेल्ल्या वेळार प्रवादेमुखान देव उलयता आनी सांगता हांवें सांगल्लें तुवें करूंक नाय. हांवें सांगल्लें खंयचेय तुवें वस्तू हांगा थावन हाडच्यो न्ही. थंय थावन इज्रायलाक हाडच्यो न्ही. हांवें सांगल्लें तुवें करूंक नाय. आतां कितें केलें आनी हाडना जालां. हाडना जाल्या उपरांत कितें पाटी व्हरून सोडूंक जाता गे. आतां कशें हाडना जालां तो म्हणटा हांवच बली भेटयता. प्रवाद्यान येवन बली भेटयची आसली तोच याजक जाता आनी परतून देवा विरोध तो वेता. हांगासर पळया ताची बुन्याद सारकी आसली देवाच्या उतराचेर आसली. मागीर जाताना ताणें एक सूख केली. ती सूख सारकी करचे खातीर आनी एक सूख केली आनी अशें बांदलें बांदप वांकडे 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 गेलें आनी एक दीस तें पडलें. म्हळ्यार ताचें जिवीत कशें निर्नाम जालें तुमकां कळीत आसा. सोलोमोनान तशेंच केलें. दाविदानी तशेंच केलें. सक्कडी सुरू करतना बऱ्यान तांणी सुरू केलें. पूण मागीर वयता आसतना कोणी त्या देवाच्या उतराचेर नीज जावन भद्र जावन रावंक तांकां साध्य जावंक ना. देखून मोगाच्या भाव आनी भयणी हांगासर जेजू आमकां सांगता सोमिया सोमिया म्हूण उलो मारता तो हर एकलो सर्गीच्या राजांत रिगासूना. बगर जो कोण सर्गीच्या बापाची खुशी करता तो सर्गीच्या राजांत रिगता. जो कोण म्हजें उतर आनी आयकता आनी पळता केदळा. पवित्र स्थान घेतल्या दिसा पिरावणेच्या दिसा मात्र न्ही हर एका दिसा आमी बुन्याद घालची. आमच्या बिल्डिंगाक एक दीस आमी बुन्याद गेल्यार ती उरता. पूण आमच्या जिविताची बुन्याद परत परत आमी रिन्यू करूंक आसा. हर एका दिसा ती देवाच्या उतराचेर बुन्याद घालूंक आसा.
कित्याक म्हळ्यार आमी एक दीस घालन दुसऱ्या दिसा आमची मौत आनी केंगी गुंता आनी कोणाचें आयकता आनी कोणें सांगलें आमकां सारकें म्हण दिसता संसार करता तें सारकें म्हण दिसता देखून तेंय आमी हेंय करूंक प्रयत्न करता ह्या देखून देवाचें उतर सांगता तुज्या जिविताची बुन्याद हर एका सकाळी देवाच्या उतराचेर घाल हर एका दिसा रिन्यू कर कित्याक आमचें मौन तशें आसा आमचें काळीज तितलें दैवडसां आसता देखून देवाचें उतर आमकां सांगता हर एका दिसा तुज्या जिविताची बुन्याद देवाच्या उतराचेर घाल आनी तुजें जिवीत हर एका दिसा बांदूंक सुरू कर हर एका दिसा तें बांदूंक प्रयत्न कर आनी देव तुजे सांगता सदांच आसतलो तशें म्हणटात तुजेर कश्ट येवचे ना गे तुजें टेस्ट जावचें ना गे परिक्षा जावची ना गे खंडीत जातली ते बऱ्यांचेरी वायटांचेरी वायट आशिल्ल्यांचेरी हर एकल्याचेर जड बरें एक दीस मारतलें तुजी बुन्याद कितली गट आसा म्हणून टेस्ट जातलें तरी पूण तुजो बाबार्थ कितलो गूण आसा तितलें चड तूं बाळवताय हे आमकां करूंक मस्त कश्ट कित्याक म्हळ्यार आमी सदांच सॅक्रिफायस करचें पडटा ताचे फाटल्यान पूण हे सॅक्रिफायस खंडीत जावन निराशेक वडचे नात हर एक सॅक्रिफायस तुमी करतात तो सॅक्रिफायस तुमची बुन्याद आनीक घट 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 जावन सुवेता आनी अशें घट जाल्ली बुन्याद खंडीत जावन टेस्ट परिक्षेक वळख जाल्ल्या दिसाय ती घट्ट उरतली म्हण देव सांगता त्या देखून हर एका दिसा फुडासां दवरया देवाच्या उतराचेर आमची बुन्याद घालया आनी सांगाताच ल्हान ल्हान सॅक्रिफायसा मुखांतर ही बुन्याद आमी घट करया आनी हाचे वरवीं आमचें जिवीत बळवंत जातलें आनी हे सुकरपा समय आमकां दिवं दी म्हण मागया. Thank you for watching. Now please share this video to your close friend, subscribe to our channel and get every update instantly.